दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाळा सौम्या, आयचो वो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादां तुवें भरलाय आसता. वो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थभरीत थरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामाचेर तुजें मोलादीक बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आश्रया खाल राखोन व्हर. सर्व अवघडांतली आनी हर अनाहुतांतले आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवांचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमच्या देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळायेची जर सर्वांच्या काळजांत उर्बेन भरून दी. तुजी अमोलीक काकुळत संवसाराच्या मुल्या मुल्यान वाळोवन दी आनी सगळो संवसार तुज्या काकुळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परजळोवन दी म्हूण आमी मागतां. हे मागणें आमी करतां तुज्या पुता सौम्या जेजूच्या नांवी. आमेन. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या अती मोगाच्या पुताची. आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासोन जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा, काकूळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा, काकूळट आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा, काकूळट आमची कर. आता आमी देवाचें उतर आयकोवया. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय 5 1 पर्यंत. एक दीस गेनजरेत सरोवराचे तडी सरसी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवती उरडातलो. तवळ सरोवराच्या तडीक लागुल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवन आपली जाळां धुताले. तांतले एका दोणीर चडोवन, ती सिमांवची दोण, तडी तावन तिक्केशे मुखार सुटोवन रावंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर थावनूच तो लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांवक सांगलें, दोण गुंड उदकांत मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टाल्यांव, पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयल्लीच मासलेची एक व्हडली रास जाळाक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जाली. तवळ दुसऱ्या दोणीर आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमोग करीचे म्हूण तांकां हातभाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी सांगातां मेळोवन दोनी दोणींनी ताणें मासली भरली. इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयाक पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. ताणें धरिल्ल्या मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस्त विस्मीत जाल्ले. तेच परी शिमांवचे वांटेले जावन आसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवी विस्मीत जाल्ले. तवळ सिमांवक जेजू म्हणालो, भिया नाका, ह्या फुडें तूं मनशाक पागतलोय. दोणी तडीक हाडतच सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचें उतर हें. मनशा जिणी सूख दूख आनी संतोषू बेजारायन मिसळाल्ली. जिणयेंत सूख मेळिल्ल्या वेळार कुशाल बरीत जाता, तर काळबान पडुल्ल्या वेळार निराश जावचें सहज. असले परिस्थितींत कंगाल जावन मुखार वाट ना म्हणले चिंताप आमकां दोस्ता फुडें वेच्या बदलाक पाटीमेट काडटा. आयची सुवार्ता आमी हर एका कश्ट संकश्टांत, सलवणेंत, निरासपणांत पाटी पळयनासतना बरवशान मुखले मेट काडीचे म्हणलो संदेश दिता. शीस रातभर कश्टाले तरी कितेंच मासली मेळ्ळी ना. जेजू तांकां 2 गुंड उदकाक व्हरूंक सांगता. आमच्या हर एक सलवणेंत आनी निरासपणांत देव आमचे संगी आसा. ताच्या आपोवण्या प्रकार आमी मेट काडटा तर जिणयेंत यशस्वी जोडतल्या. मुनीस देवाचें मंदिर. ह्या मंदिराची जतन घेवची जबाबदारी हर एकल्याची. भावार्थाच्या सताचो आदार घेवन पवित्रपणाचो संबंद रुता करूंक जाय. संवसारी नियमांद्वारे जिणयेचें पवित्रपण सांबाळटा म्हणून
आपणाकच फटोवचें न्हय. ही संवसारी जानवाई देवा हुजीर पिशेपण. जानवाई सगळें आपणा वरवीं जालें म्हूण चिंतिना. जानवायेचो मोग जोडलेलो आनी आसरो सोदून येतलो देवाच्या उतराक शरणागत जाता. आपल्या जिणेच्या पवित्रपणाक अडखळ जावचें पाताक वळखून घेता. संवसार म्हणल्या दर्यांत पोयन करतना देवाचे सहवावराडी जावंक तकलेची बुदवंतकाय कितेंच करूंक शकना. देवाचें मंदीर जावन जियेतना देवाचे सक्तेचेर आनी जानवायेचेर बावर्थ्याची बुन्याद दृढ केल्यार कसलेंच बेनासता पागी जावयेत. बाळोक जेजूक नोवेनाचें मागणें. मोगाळा जेजू, तूं सासणीक देवाचो सोबद मनीस जालोय आनी आमच्या गतींत जियेलोय. संवसारांत आसतना मनशांचो तूं इश्ट जालोय. सर्व तराच्या गरजांनी मनशांक तूं पावलय. पिडा गूण कर्ण तुका वैज म्हणलें नांव फावो जालें. नेणाऱ्याक शिकयल्लो तूं मेस्त्री म्हणून नांव वाडलय. आतां तूं आमचो आनी देवा मदलो मध्यस्थ जावन बापाच्या उजव्याक आमचे पासत विनंती करून आमच्या गरजांक पावताय. तर व्हडा पातयेणेन आमी तुजे सरशी येतां. आमच्यो गरजो उचारून सांगता. तुजी कुशी वय जाल्यार आमी मागल्ले उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्यो गरजो आमी आतां उसारया. ये भाग्यवंत जेजू बाळका, आमा मनशां सांगाता जियोन वावरून आनी मरोन आमचे कश्ट संकश्ट तुवें बगलाय आसता आनी तुजो पवित्र हात बेसांव दिवंक उखल्लेलो आसता. तूं आमकां सर्व तुज्या बेसांवांनी बर आनी तुका पातयेणेन उरो मारल्या सगळ्यांक दयेन आयक. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळकान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. बोव उदार बाळोक जेजू, दिंब्यांनी सरपडोन आमी तुका अर्गां दितां. तुवें आमचेर वतल्ल्या बेसांवा खातीर तुजी काकूळट सदांच वर्णितल्यां. तुनसो आमचो सोमी आनी दनी मन पासारतल्यां. तुजी बाळपणाची मजत सगळ्या मनशा कुळांतय वाडोवन दी आनी सर्व तुजी काळांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजूक. आमेन. बाळोक मरयेक नोवेनाचें मागणें. ए बाळ मरये, सरस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी साबार्देन्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोश पावतां आनी देवा बापाक अर्गां दितां. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेंत सोडवंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटां. हांव सोम्याची चरणदासी म्हूण प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण कालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी धराळ आशिर्वादां मागोवन धाड. आमच्या कुटुंबांत
मोग एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये मरये, तुजे बरी कल्ती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टा दुखान विघ्ना आनवरान आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर्व तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. हे बाळ मरये, तुका फुलां अर्पून आमी तुका मान करता. कशीं फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या बोवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी शगुनी जिणयेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागता. आमेन. या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी आतां मागया. सर्वेस्वर देवाची धाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर ती देंवोवन दीत आनी तांच्या कुटुंबांनी सुख, संतोष, समाधान निरंतर रास करून दी म्हूण सर्व आमी एका काळजान आनी एका मनान सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. सप्टेंबराची 7 तारीख, भाग्यवंत फ्रेडरिक आंतोन वझनाम. 1813 एप्रिलाच्या 23 तारखेर तवळ फ्रांसाचे शहर जावन आसच्या मिलानांत फ्रेडरिक आंतोन वझनाम जल्मलो. जुआंव आंतोनियो आनी मरिया नांतास वझनाम जोड्याच्या वांचोन उरलेल्या तेगा पैकी तो दुसरो. तांची तेगा भुरगीं बाळशेपणारस मरण पावलेली. जिणयेच्या सुरतावनूच ताणें आपल्या आवय बापाय तावन दुबळ्या आनी गरजेवंता थंय मनशापणाचो हुस्को आपणायलो. ताचो बापय वखदां दितलो. ताचे लागीं येवचे पिडेस्त सेडावत दुबळे, जांची तो मोगान चाकरी करतलो. ताची आवय लायन्सांतल्या स्त्रियाच्या मायामोगाच्या एसोसिएशनाची क्रियाळ अध्यक्षीण जावन आसली. फ्रेडरिकाचो एकलो इश्ट जुलेन देवयोक्स म्हणल्यान ताका पॅरिसांतल्या एका दुबळ्या गांवांतल्या मायामोगाच्या दुवांच्या मेळाच्या कोव्यान ताची वडील सिस्टर रोजाली रेंदू म्हणले कडेन वळख दिली. हांगा तावन ताच्या मनशापणाच्या स्पिरिताक अवकाश उक्तो जालो. 6 पावलान घडिल्ल्या ह्या मेळा सोवे वावर करतना ताका समाजींत सांडून गेल्ल्या लागशिल्ल्यांचो संपर्क उब जालो. हें क्रमेण ताका 1833 इसवेच्या मेयांत पयलो मायामोगाचो सम्मेळ स्थापक करूंक कारण जालें. दुबळ्यांक भेट दिवन तांच्या आत्मीक आनी लौकीक गरजो सुदारसूंचो ह्या मेळाचो इरादो जावन आसलो. सांताची जिणी आनी ताची कामां ताका इतले आकर्शीत करतले की ताणें ताची आपोस्तलाद ताच्या रक्षणेखाल आनी ताच्या पात्रोनपणाखाल हाडली आनी ताका 6 पावलाची सभा म्हूण नांव दिलें. आज सगळ्या संवसारार ह्या सभेचे सुमार 50,000 सम्मेळ वावर करून आसात. 1841 इसवेन जुनाच्या 23 तारखेर फ्रेडरिक लायन्साचो रेक्टर मॉन्सिंजर स्लोवाक्रोयस्काची धूव अमेलिना लागीं लग्न जालो. फ्रेडरिका बरी ती जाणवयेन भरलेली, शिकपी आनी साहित्यांत अभिरूच आसली. तशेंच उत्तीम पियानो वाजपी जावन आसली. आपल्या आवय परी देवाची आवय मरिये थंय ताका विशेष मोग देखून ताका जल्मल्ल्या दुवेकी मरियेचें नांव ताणें दवरलें. फ्रेडरिक एक मैपासी पती, तशें आतां एक आदर्श बापय जालो. सांगाताच SVPच्या सांद्यांक तो बरो आत्मीक निर्देशकी जावन आसलो. आपुट्ट क्रिस्तांव, दुबळ्यांचो इश्ट आनी तो सेवक जावन आसलो. भलायकी ताची बिगडले वरवीं 1852 इसवेंत
पिडे थावन गुण जावचे खातीर आपले पतीण आनी दुवे संगी ताका इटेलीक पैण करूंक पडटा. थंय थावन पाटी येवचे वाटेर मास्तेल्लिसांत 1853 इसवेन आंकवार मोरयेच्या जनना दिसा तो मरण पावता. अखेरीचो उस्वास सोडतना म्हज्या देवा म्हजी काकुळट कर म्हूण तो उद्गारता. सोम्यान ताचे मागणें आयकलें मात्र न्ही. 1997 इसवेंत पॅरिसांत जागतीक युवजनाच्या दिसाच्या संभ्रमा वेळी पापा जुआंव पौल दुसऱ्यान ताका आल्तरीचो मान फावो केलो. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एकसुरो हांव न्हय सोमिया सामोजे तै ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. एकसुरो हांव न्हय सोमिया सामोजे तै ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सौम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सौम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताचे हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सौम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले खरीत अर्गास्तुती गावोंक खंडीत म्हाका तांचे ना. सौम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले खरीत अर्गास्तुती गावोंक खंडीत म्हाका तांचे ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.